सांत इश्तेव वाठारांत मोबायल टावर बांदपाक थळावे खर विरोध करतात। ते मोबायल टावराक थंयचे सरपंचाचो तेंको आसा असो लोकांचो दावो। मोबायल टावराचे वायट परिणामाची लोकांक म्हायती दिवंक सांत इश्तेव गांवकर फोरमान जुंव्यार जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडली। लोकांनी मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री आनी हेरांक टावरा आड निवेदन दिला। हालींच ग्रामसभा जाल्या आनी त्या ग्रामसभात थोड्या भुरग्यांनी एक मोबायल टावर प्रपोज केला, पूण ती कोणेच सेकंड करूंक ना आनी कोणेच कांयच करूंक ना। खाली बेश्टो सांगला आनी तो मोबायल टावर एग्री जावपाक सरपंच कबूल जाला, पूण आमी 2007 दोन फाटी आमी तो ओपोज केल्लो आनी आतां कितें काय म्हणल्यार परतून हो मोबायल टावर घालूंक आमचें हें करता म्हणूच आमी थोडो लोक चडसो लोक मोबायल टावर नाका चडशे लोकांक, थोडो ग्रूप आहा तो तांकां जाय। त्या पासत आमी मुखार सरली कितें तरी आमी मिटींग करुया आनी ताका लागून आयज आमी थोड्या लोकांक हाडला हेजे वयर आमच्या लोकांक अवेरनेस हाडपाक। मोबायल टावर येयल्या उपरांत कितें जातलें, कितें वायट जातलें आनी कसो परिणाम जातलो आमच्या हेल्थाचेर तो। पयलीं आमी केल्ले सगल्यांक लेटरी केल्ल्यो आनी मागीर तो टावर बंद जाल्लो। आतां कितें काय म्हणल्यार परतून कॉमेस केले ते म्हणून आतां आमी लेटर केल्या आनी ती आमी सगल्यांक धाडटली, BDOक, डायरेक्टर ऑफ पंचायत, हेल्थ मिनिस्टराक, CMाक आनी सगल्यांक हे आमी धाडटले। आतां आमी लेटर केल्या आनी आयज ही जाल्या उपरांत हे आमी सिग्नेचर घेतल्या आनी ती सगळे ती लेटर आमी आयज आमी दितले। फोंड्या आनी सांखळे पालिका वेंचणुकांनी सरकार पक्षान कर्मचाऱ्यांचो गैरवापर केला आनी पयसो वतला असो आरोप आदलो गृहमंत्री रवी नायकान केला। सरकाराक लोकांचो तेंको कमी जाला हे ह्या वेंचणुकांच्या निकालावेल्यान स्पश्ट दिसता असो रवीचो दावो। पालिका वेंचणूक थेट राजकीय पक्षांच्या चिन्हाचेर करपाक रवीन विरोध केलो। आपली राजकीय कारकीर्द अजून सोंपूंक ना अशी शिटकावणी रवीन दिली। MG आनी BJP जे आसा युती जे लढटाली ते इतले हे जाले की हांगसर आमी केन्नाच इलेक्शनाक गोंयांक खंयचो मुख्यमंत्री किंवा मंत्री जे आसा डायरेक्ट अशें वावरूंक ना। पयले पावट हांगसर मुख्यमंत्री, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आनी मंत्री 3-4 मंत्री सामके हांगा ठाण नाशिल्ले। सगळे गव्हर्मेंट मशिनरी ताचो वापर जालो, सगळे पुलिसाचो वापर केलो आनी खुबशे फायनान्शियली जे आसा लक्ष्मीचो वापर जालो। पॉलिटिकल कारकिर्दी सोंपली म्हणून रवी सोंपना, रवी हो परत दुसरी सकाळ फुडें उदयताच। इतली शक्ती सरकार लेवलाची शक्ती जी आसा सगळे तरेचे BJP, MGP, सरकार, PWD, इरिगेशन जे सगळे सरकारी अधिकारी, पुलीस सगळे यंत्रणा जे आसा सरकारी यंत्रणा जे आसा तेंचो वापर जालो। हे तेंचे मुखार कितें करतले एक एकटो लढून? तेंची धमकी तांकां येताली, सरकारी अधिकारी धमकी तो कॅन्डिडेट कोणूय आसूं पूण शक्ती मोठी जाली फक्त दाखोवपाक की आपले सरकार हे आसा, इतले गडबड जाल्या, मायनिंगा गडबड जाल्या, आनी कसली गडबड जाल्या तरी सुद्दां आपल्या फाटल्यान लोक आसून दाखोवपाक ना पर्सेंटेज कमी पडले तांकां। पूण पार्टी जाल्यार हाडनाका, हय तुमी घालात बरें ना, एक काम करूं। शिरगांवची देवी लयराईची फामाद जात्रा बुधवारा सावन सुरू जाली। जात्रा 5 दीस चलता। जात्रे निमतान गोंयच्या सयत महाराष्ट्र, कर्नाटकांतले लाखांनी भाविक देवीचे भेटीक येतात। बिरेस्तारा फातोडेर होमखंड जाता। देवीचे धोंड होमखंडांतल्यान वता। होमखंड पळोवंक लोकांची गर्दी पडटा। जात्रे उपरांत उरिल्ले दीस देवीचो कौल जाता। पळयात शिरगांवचे लयराईची धोंडाची जात्रा। शिरगांवच्या देवीची जत्रा वैशाख शुद्ध पंचमी सुरू जाता। जत्रा पयल्या दिसा होमकुंड जे आसा ते जवळ जवळ फातोडेचेर जाता आनी तेच्या नंतर फुडले 4 दीस कौलां आसता। तत्पूर्वी 5 दीस सगळे धोंड सगळ्या गांवांनी आपले व्रत पाळटा।
ते च्या घेताना किंवा जेवण करच्या पयलीं आंघोळ करता आणि पूर्णपणे ते सवळे पायता. त्यानंतर ते जात्रेच्या दिसा वैशाख शुद्ध पंचमी दिसा आपल्या गांवांत 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 येवन ते देवीचे दर्शन घेतात आणि 12-12:30च्या दरम्यान उदोकार शिरगोकार वांयगणकार मयेकार आमचे गांवकार मंडळी शिरगांवच्या आमच्या चौगुल्या मंडळी बरोबर एक जाता आनी नवे धण आसा ते थंयसर मांडयता वयल्या देवळान. तांकां ते सांगणे करता आनी ते मागीर थंयसर पावती काडून निंबर म्हणजे ते तेचे मागीर आमकां कळटा की हे नवे धोंड आनी इतले जाले. अशें दर वर्सा धोंडांची संख्या 700-800 अशें वाडत रावता. आज जवळ जवळ 60 ते 70 हजारा वयर धोंड आमचे देवीचे आसा. इतल्यान हें खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.